तुमक जाय जाल्यार आयकाय हांव ना जाल्यार आयकचे भायर जावं. 1 2 3 4 5 6 7 न्हू सगळे मेळोन 31 ते राव हेज मुखार आयकाय हो मडक्या नंबर मू समजना काय. आदले तेंपा वयली शॉपिंग ट्रिप टू बेलगांव कांदे बटाटे तरकारी आनी मटन किमा खबरो. गोंयकारांनो हुंय मेल्याय रे जागी जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो साश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13चे कितें जाता ते सोमते 31 मुटाय ते म्हणजे 31. अरे ना रे तुमी हुशार जायना काय मडक्या नंबर सांगेल मू पुरा सारकें सांगता. 2 नंबरा वैभव ठाकर मुटाय तो बंबई शिवरी मुळगांवचो मराठी जांगपी रे. आपण आस्तीक मू तेणी एक दीस खंयचे कोण एक NGO आदरान भाजपाल्यान दोतोर ऑफिसां भितर चलो पक्के हार मना पण आस्तीक मू दाखयल्या गोंया हुंयचे गव्हर्मेंट ऑफिसां घुसोन जातना रे. तेच पयलीं मी कितले जाण गव्हर्मेंटा काना सांसवां तेल घायन तेच उस्तार मौजा मन गेलो आसाय. क्लासिक एग्जाम्पल म्हणून गेल ते जांद्रा 2020 वर्सा एकटो नाडबुदी मनीस सुनील सिंग म्हणून गोंया येयलोलो. सायबा बोगस हो आनी आपण कोण UP मिनिस्टर म्हूण गोंयच्या गव्हर्मेंटा बाबू कान्ना सांसवां तेल घायन गेलोलो. तो हुंय हांगे गव्हर्मेंटा हुस्तार 5 स्टार हॉटेलान रावन वळख आसता हावण जेवण कोन वयल्यान गव्हर्मेंटा गाडयान भोंवडी कोतालो तितले न्हू तेज राखण करपाक तेक पुलीस पासून सेक्युरिटी म्हूण दिलोली. 10 दीस उपरांत हांगे अक्कल नासलो गव्हर्मेंट बाबू आनी ते देडशाणे पुलीस मामू तेक मान बागून सारको तेगे फर्स्ट क्लास परमास केलोलो. वो कोत्ता सगळ्या मिनिस्टरां पासून मेळों लागलो आनी उपरांत हांगे शहाजहां म्हणून नाटकां करपी एक्स मंत्र्या मेळते दोणा तेक मातशें दुबाव पळो. म्हाका दिसता तेणें चिंतिल्लें आसतलें आब्बा वय मरे आपणा भाशेन नाटकां सकत मू तोरी तेक दुबाव पळो. मागीर तेणी हुंय कोणी UP गांवां फोन मान सोद केल्या तेंक कळ्ळें हो वळख आसता काना तेल घालपी मनीस मू आनी मागीर अरेस्ट केलो. पूण तें आसूं आमी परतून ते हांगे 31 नंबरा खबरो उलोवया न्हू. ते वैभव ठाकर म्हणटाय तेणें हांगे भाजपाल्यान दोतोरा मेणकी उलोवप जाल मू कोण जाणा. तेणें मागीर वळख आसता अनाउन्समेंट केलो तो हुंय 31 लॅपटॉप हांगे पुलीस मामून डोनेशन म्हूण दितलो. तें आयकून हांगे पुलीस मामून केस स्मायल दिन ते 31 लॅपटॉपांकूय हँग मारली. 10 दीस उपरांत देरफेंतू पुलीस हेडक्वॉर्टरांसून 26 पुलीस स्टेशनां वायरलेस मेसेज धाडली हुंय. ताबडतोब तेंक दिलो ते लॅपटॉप बऱ्यान डॅम्पर जाचे न्हू पयलीं परतून हेडक्वॉर्टरान DI म्हूण. रे तेंक लॅपटॉप दिवचे न्हू पयलीं ते फोटवाचे चयले हांगे भाजपाल्यान दोतोरूय बीन बाकीच्या बराबर एक लॅपटॉप हँग मारून इस्माईल दितालो बेश्तो पज करून आसतलो. पूण तुमी नका म्हजी मती मागीर बेश्ट्यो नाक जालो येवजण घुसपो लागताय. थोडे लॅपटॉप तेंगे घराक बी पावनाय मरे बेश्टें जात रे आयज काल सांगो जाता. ते लॅपटॉप पोत्तून दी मू सांग नाका हांगे ते मोरगात पुलीस मामा आनी तोंड चोवपान आसलोली. पडां तूं आमटो तोरेसो दिसताली आसूं हांगेले मनीस ते पूण तेंचे येसो दृश्टीपक कारण कितें काय राव तें हुंय सांगोता. भाजपाल्यान दोतोरा तो आस्तीक मराठी माणूस हुंच काय NGO बारा मेळों येयलो तो उगडास आस तुमकां न्हू. आतां
मोठा म्हणून तो मराठी मुनीस सारखो वयर सकल चड इलिगल आडमासाचो 2024 वर्सां तेणे बंबईची जाबेरी बाजारांत एक भांगरा शेटीक शैलेश जैन मुळ मनशा कन्ना सांसवा तेल गायलोले आपण महाराष्ट्रा चीफ मिनिस्टरागे ऑफिसांत व्हड ऑफिसर मु आणि त्याक बंबईच कस्टम ऑफिसरांनी ते स्मगलिंगा भांगार दोन मागी ऑक्शन कोताय ते ऑड्डमाला घेन दिता मग आपण तेच तेण तेकडच्यान 2,800,00,000 जप्त केलोले हेंका तेंका दिवपा जाय मु तितले न्हू तेज पयलीं तो आपण MLA गे मनीस म्हणून बोगस आयडेंटिटी कार्ड करून लोकां दोळ्यां पान बांदतालो आणि ते डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सान बांगरा ट्रेडिंग कोत्तो इन्व्हेस्टिगेशन कोण 200 crore रॅकेट चलयता सांपडायन अरेस्ट केलोलो आणि मागी बेल घेन सुट्टोन सगळे बाकी इलिगल मनीस गोंया येताय ते भाशेन तोय गेल त्या एप्रिला म्हयन्याक गोंया मुद्दासा येयलो थिंग तेक एक कोण NGO आद्रान तेणे चीफ मिनिस्टर ऑफिसा एंट्री मारली आणि थोड्या बापके सांगन हांगे भाजपाल्यान दोतरांगे कानांक सांसवां तेल गायले आणि एशको मागीर ते लॅपटॉप वांटिले पूण गेल ते डिसेंबरा 7 तारखेर तेजी नोशबा बंबईचे लोकमान्य टिळक मार्ग म्हणटाय थिंगा पुलिसांनी तेक अरेस्ट करून बंदखणी उडयन 2,800,00,000 crore गोलमाल केलो मो ते आयकत हांगे पुलीस मामा अधिकाऱ्यांक शेड घाम सुटोली तेणी चिंतिल्ले हे बरें वचना मू आनी तेणी दिलो सगळे लॅपटॉप पोत्तून DI ऑर्डर दिली एकदम बरें केलें पूण मरे मोजमाना एक मोठ प्रश्न उप्रासता तो बरे जाणबाये इलिगल मराठी माणूस तरी सुरत मुळो गांवां बंदखणी आपणागे बंका जोरेन तांबडे कोता मुंचे ते लॅपटॉप तेको काय दिवपा जाय न्ही जाल्यार ते एकटेसूय लॅपटॉपांत कोण घेवन बसल काय बेस्तें जात रे कित्याक गोंयकारांगे मेमरी म्हणटाय ती देड दिसा न्हू मागीर तेज बाबतींत जाल्यार खूंय कितें कोणू कित्या लागून दवरलो पूण नाका जालो क्वेशन विचारूंक लागतले म्हाका उगडास आसा हांव भुरगो आसतना एक दीस सकाळ हाल्यार काडोक आसतना डेमाय सुकान दाय जात मू जापाचको उठून जाग जालो मांद्रेचेर बसून कान फुलीन तोंड गुणन आयकिलें हुच्च्या केसो दोणको चलत तरी मू पोळ्या गेल्या कुजिनासो हांड्या आवाज येवपा लागलो बिचाण्यांनी मांदूर कडून कोणच्या मान धड घाशीत थिंग गेल्या मायरांनी पोलां लाकडाक कापड चेपताली उजांनी होर करूंक जाय मू आनी मोठे खंयसा आदडीचे बसून नाल्ला सोय कांतताले तेदो म्हाका उगडास येयलो आयज आमी मुद्दास तशें शॉपिंग करून बेलगांव वचपा आसलोली म्हणून उर्बे बरीत बायल्या वचोन काडकांत एंडा बुडे कुडक म्हण मुंगे दांत घाशीत आसता मुंगे दोगूय बांव उठायले उठाय आनी न्हेसोन तयार जाय 8-15 कारे धरूंक जायी मुंगे मरे साते मोळार रावतो एक मावशी भयणी घोवाको एक मोटर आसलोले आंगे सैरा मत्ते पयलींची मोटर रे डिझेल एम्बेसेडर कार ती मोळबाकराची ते गाडये शास्ती गांवां बक मडगांव बरमाशेल म्हळ्या कोणी वळखताले कित्या ती चोपा वळख आसता आक्कांत ऑयली टँकर असो दिसतालो आनी मुक्का वयल्यान चयल्या तुका हाच्या दिसताली पूण आंगे सारकी अपुरबाये गाडी रे ती तेतो गोंया मरे आंगे 2 फामील रावताली वेडे गांवां एक आनी दुसरी राय साते मोळार मुत्तिंग त्याक लागून ती मुगे रायची माशी भण सद्दां म्हणटाली आमी तुमगे सैरी आनी तूं मांगे सैरी न्हू म्हूण कित्या बाकी सगळी सोयरी आसलो ती दुसऱ्या गांवांत शिवरवलोली ते दुस्कारे धरपा वदर पयलीं सगळीं रस्त्यार वचून रावलोली मागीर कारे रेत्री तितून भितर सोन सुटपा मायन चिंतीत केलो आगो चेरसांक पुलाव केलो आंडी हुंय घायल गो मोठे खंयसांक विचारले इतल्यान मोठे खंयसां शॉक येयल्ल्या भाशेन बाब माली बाब रे ड्रायव्हर मातशें राव राव चेरसां पुलावा आंडी बांदून दवरलो घराक बॉलकांक उरली रोखडें घेवन येता मातशें राव तरी बरें हांगे घर रस्त्याक कसो 100 मेत्र पयल्या आसलो मू ना जाल्यार ड्रायव्हर वचोंक लागता आसलोलो आपणा रावपा पळ मू ती कारे 2 मागीर मडगांव सोन दुसरी मिनी बस 2 आमी रायच इगोर्जेको देंवोन आंड्यो बॅगां घेवन साते मोळार चलोन गेली तेंगे घराक
पावता मावशी भोणी गो त्या एम्बेसेडर मोटरा पंदा वसन कित तरी सारखे कोतालो तेंगे मागी सगळे नसत कोण डेरे फेंतू मरे तेगे गो कालसा हुमी चोडीन कारा बैसन इस्ताट मन गाडी घे रंगायली चल या म्हूण सायबा बघत सगळ्यांनी केसो दोन कोकून बेग बेगी सामान डिक्की बोन भित्तो बसों लागोली भित्तो बसतरी मुगे माश पण कोणा बाराय ना जावपा जाय म्हूण मेजूंक लागोले राव सांगता पयलीं आपण मागीर तेगे गो ड्रायव्हर आनी तेंगे 4 जाण भुरगीं मुंगे माय पाय आनी आमी तेग जाण भाव न्हू प्लस मोठे खंयसाव राव जालो ना मागीर आंगे धाडटो हाडा वेडे माशबाव आनी तेगे भयण सगळीं मेळोन 14 जाणां ते गाडये आवांतात बसलोली कितको न्हू राव तिवूय इमानदावड सांगता कारा मोकार ड्रायव्हर तेजी सायडीन तेगे बायल आनी चेडो बसलोली फाटल्या सिटाचे मरे पयलीं 5 जाण सुसेगाद ओडीर बसलोले मागीर तेंचे मांडेचे 4 जाण तरणाटी बसलोली आनी ते तरणाट्यांचे उरलो ते 1 जाण भुरगीं ओडोगान बसलोली हे भाशेन सगळीं मेळोन 14 जाणां ते एक एम्बेसेडर कारां बसोन बेलगांव वचपा भायर सरली वयता वाटेर आवयते आंगे गाडी कित्तू उंच ते ओशरे रस्त्यांचे दोंगराचे चोट चोयन केस बिरान दिसता रे वयता मोठ्ठो त्या रस्त्या भायर गेल्या वयर आसलोले दुसरे उदान सारखे सोकला ती मोटरां भोंवताय ती चोवपाक बोमयच भिकण भोंवताय दिसताले पोळो नाच बिल्लो तोंडान चोयन माशपणीन मुळे बिन्नाक काय आंगे ड्रायव्हर हडे घालतो हडे घातू हांवें चिंतिली थोडी वर्स पयलीं येसो दोंगर सोड ते फ्लॅट सांते मोडा वयल तेंगे घराक वचपा ते वांकडे तिंकडे रस्त्याचेर हो मरे बाय लेगीन चलयताना तेणे ती गाडी शेतां हमती उडयलोली तें चिंतून म्हजी कुरा साव आनी डाब जावपा लागोले तो आनमोड घाट म्हणो दोंगर केसो कास्ता रे 4-5 माड एकठांय करून एकमुका वयर दवरल्यात तेंगशेर पावच ना म्हूण तितूंच मरे ही हांगे पेंट मान चकचकीत केलो पन्ने गाडयेन 14 जाण बसन तेस्सो घाट चडपाक होकांटी घाटाचे चोडटा मदें थांबोली तेणे कितली रेस केल्या ती मुखार गाडी आनी चोडना जावपा खबरो करूं लागोली हांगे ड्रायव्हर म्हणूं लागलो हें बरें वयच ना वद लोकींग देवाय आपण एक ट्रीप ते घाटार वयर मान उरलो लोकां व्हरोन पत्तू येता मुळे म्हजी नशीब तरी सदां होटें ते लुटी म्हाकाय देव येयलो 4-5 वरां बेलगांव पावतरी थिंग ते एक वळख आसता हॉटेल अनुपम म्हणटाय तितू वचून रावली तें हॉटेल चडशें सदां गोंयकारांनी बरो आसतालें थिंग आमी 2-3 दीस भोंवडी करून तरकारी तेल गंवा साक पियाव बड्डेच का तेंका कांदो म्हणटाय आनी बाकी सगळें घेन डिक्की चिक्कार बोले निमाण दिसा सकाळीं सगळ्यान ब्रेकफास्टा मरे भाजी पुरी ऑर्डर केली हांवें कित्या मुको जाणा एकल्यान मटन किमा वीथ चपाटी ऑर्डर करून बरीच रगडिली सगळें पॅकिंग करून जाता देरफेन तूं मावशी भणी गोवान आपण गाडये बसून पत्तू इस्ताड मन गाडी घे रांगायली या मू सायबा बोगोश आनको आमी बसपा हांगे मांडा वाडकत मुळे हांवें चिंतिलें म्हाका मातशें आनी टायम मेळो जाल्यार हांव टॉयलेटान तरी वचोन येता आसलो मू पण तो आनी कितें म्हणीत मग हांव घरा रावलो आतां सक्का फुडें तें पत्तू येतना सगळ्या रस्त्याक केस देंवती आनी चडशी हात मो आरशे बंद केलोले ते घाटा वयर देंवत्यो देंवतण सगळीं ओग्गी आसाय मो मावशी भयणी गांवान मुळे तुमी नाकाय हांव ही डिझेला गाडी देख ब्रेक मारल्यार थांबो मातशें टायम लागोता पूण गॅरंटीन थांबता हांव सायबा बोगोश आत म्हज्या पोटां 5 आजून ते गायदो डिस्को नाचता तेणी भियोन नाचपा बंद केले सांत क्रिस्तो वाव तो आंक पाव हांवें मत थिंक मुळे ते घाटा वयल्या आंगे गाडी एशी गुंडोन पोत्तू गोंया येवपा सोक्का देंवतना ब्रेक मारले पावटी सगळीं मोठे दोडको उंटा भाशेन गोंगट्यो लांबो करून आरशांतल्यान भायर चयताली 20 मिनट उपरांत त्या हांगे आरशे आनी पॅक बोलो गाडी सोका एक सारको गाडी हुस्क्या वास बरो लागलो सगळे आरशे पॅक म्हटरी ते वासा आनी हुंच्यांनी भायर सोन एस्केप करपा चान्स नासलो जाल्यार
थोडे वक्ताना आनी सोसूं जायना मग ताबडतोब आंगे ड्रायव्हर आणि गाडी सायडीन घेऊन हँड ब्रेक ओडीत असतो मुळे सायबा ही ट्रिप सालबार जाऊन बरे भाशेन घर पावल जाल्या दिसा 3 पाटोरी कुमसार जातो मग देर उगोण माख थिंगा सोण सोगली बायल्या डी पुस्कार घे पाटराय कोताली तिंग केस शिया काकड्यात ते मुंगे दाट हाडा वेड्डे माशी बावन उस्कार घेन मुळे तोंडाय हायन मेल्या कोणता येता तेस गाणी वासान रे बाबा भितर आणि सगली बाहेर सोलो कडेन माशबा गावान मात्या आत लायन मुळे आवय आंगे आणि हाटलो टायर पंक्चर जाल मरे ते तो बदली कोत मुळे आनी वाद्यावर मायज वयतले मुंगे पोटात लायन लोडू मुळे सांता मारिया कित करताय रे बाबा एश केल्या गोंय पावताई बरे रे यात त्या मंगळारा पत्तू मेड्या ओ गरम गोंयकार आनी फोटा सटन पयली सपयत मगे काणयो मोग आसूं दिस इज लांप्याव सायनिंग आउट मुळे आउट.